सगळेच म्हणजे ओवरऑल ही सिच्युएशन फुडली इलेक्शन लोकसभा लोकसभा इलेक्शन मागीर प्रेझेंट सिच्युएशन कितें करपाक शकता मागीर लिडरशीप आतां कशें आसा मागीर इंडिविज्युअल ओपिनियन घेतलें आनी मागीर कमिटीची मिटींग जातली तुमी कितें सांगलें आतां म्हजे कडेन म्हणटा विशय प्रेझेंट म्हणटा व्हडलें कांय नासलेलें न्ही कित्याक जे पळय कोण पळय आसा सद्याक ते बरे भशेन सांगूंक शकता हांवें फक्त कितें आहा ऑर्गनायजेशनान जो पळय सेटअप आसा तेजेर उलोवप लिडरशिपाचेर तुमी उलयलें कितें लिडरशिपाचेर उलोवपाचो तेजेर तो वेगळो आतां उलयतले न्यू चीफ मिनिस्टर दिवपाक सोदता काय डेप्युटी इनचार्ज तशें कांय डिसिजन सांगना ते फक्त कितें करता लिडरशिपाचेर चालू आहा लिडरशिपीचेर चालू अशें ना तें लिडरशिपीचेर कांयच उलयना मायनिंगाचेर कितें उलयलें मायनिंगाचें हांवें सांगलां मायनिंग चालू जावपा जाय न्ही मायनिंग चालू जाल्यार आमकां सगळें हें गणीत चालू जातलें न्ही तूं मायनिंग पळोवपाक सगळ्यांक घे आनी यो थंय खंय दुधसागराक तूं लिडर जावपाचो सांगलां हांवें 1 to 1 सगळ्यांक जे कोण एक्स MLA वो एक्स मिनिस्टर आसले पळय तांकां सगळ्यांक आपयले एज अ पार्टीचे एक पार्ट कितें इनपूट घेता कितें इनपूट घेता ना आमकां प्रत्येक जाणांक एक म्हाका दिसता 4-5 मिनटां दिवन तेंच्यांनी विचारलें की कितें हें सिट्युएशन आत्तां कितें सिट्युएशन आहा तें सो बेजिकली हांवें जें कितें सांगलां पळय एज अ पार्टी एक पार्टीचो मनीस म्हणून की लोकसभेचें इलेक्शन जें आसा एक 6 म्हयन्यांनी आसा आनी त्या खातीर पार्टीच्यो एक्टिविटीज आहा पळय त्यो वाडोवपाची गरज आसा आनी हेजो जर आत्तां कितें सरकाराचें कितें तरी लेजिस्लेचरचें कितें चल्लां तें आसा आनी जे कोण निवडून दिल्ले आहा पार्टीचे आसा कोण निवडून दिला ते थारयतले तेंच्यांनी पळोवप सो हांवें म्हाजो व्यू म्हणून आमचें सरकार हेजें आमच्या पक्षाचें जें हें आसा संघटना आहा ती संघटना आमकां मजबूत करपाक जाय आनी संघटना मजबूत करून आमकां फुडें वचपाक जाय हें हांवें रिक्वेस्ट केलें जेन्ना तुमी म्हणटा लिडरशिपाचेर म्हाजे कडेन डिस्कशन करपाक हांव नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर आय एम नॉट अ MLA टॉक अबाउट लोकसभा तुमी लोकसभाचें सांगला ह्या सिट्युएशनाचें पळयत जाल्यार त्या लोकसभाचेर इफेक्ट जावंक शकता अशें कितें म्हणून तुमी म्हटलेलें ना म्हाका तरी दिसना BJP कडेन इतकें हें आसा संघटना आसा की ती थोडीशी संघटना आनीक एक्टिवेट करपाक जाय आनी जेणे करून आमी गेल्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक 14च्या दोनूय सीट जिखल्या मोठ्या मार्जिनान जिखल्या मे बी मार्जिन फाटीं फुडें जावंक शकता पूण आमी दोनूय सीट जिखतले हितून मातूय दुबाव मला प्रपोजल घालचो हेंचे अलायन्स पार्टनर मत जावचें म्हणजे त्या वखदार समज तूं गोवा पॉवर देखून जालें जाल्यार गोवा पॉवराचो एकलो आमदार तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो असलो विशय एडयत जाल्यार तुमी कशें पळयताय हांव गेली 28 वर्सां हे पार्टी खातीर काम करता पार्टी जर डिसिजन घेता पळय ते योग्य आनी योग्य टायमारूच घेतले सो ते पार्टीन जर डिसिजन घेतलें जाल्यार वॉट एवर इट इज मर्ज जावची दोगूय एक जावचें हें जर घेतलें जाल्यार पार्टीचें डिसिजन न्ही सो आय कॅनॉट टेक एनी म्हणजे म्हाजें तर कितें ऑफकोर्स एज अ पार्टी सोल्जर म्हणून म्हाका तें एक्सेप्ट करूंक नो प्रॉब्लम आमकां पार्टी घट करपाक जाय पार्टी घेवन फुडें वचपाक जाय हांव जालो मरे आमदार जालो मंत्री जालो सगळें जालें पार्टीचेंय काम केलें आतां पार्टी घेवन आमकां आनी फुडें वचपाक समज ताका टिकेट दिल्यार तुमकां दिवंक मेळना मागीर ते पार्टी थारायतले न्ही काय प्रॉब्लम आमी पार्टीचे सोल्जर वी आर वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स आनी हेजे फुडें आमकां पार्टेक एक काम करपाक जाय ना आमी सदां प्रमाणे ऑफिसान येतात ते म्हण आयजूय आमचे ऑब्जर्वर आयल्यात तांकां मेळ्ळे आनी विद्यमान जी परिस्थिती आसा आनी जे पद्दतीन मनोहर पर्रीकर हांकां मुख्यमंत्री पदी कायम दवरपाचो एक निर्णय जालो अशें आमकां समजलें अत्यंत बरी गजाल आसा त्या संदर्भान आमी तांकां दुजोरा दिवपाक आयिल्ले सपोर्ट करपाक आयिल्ले की बरें डिसिजन म्हणून पर्रीकर विल बी कंटिन्यू अजून तें डिसिजन जावचें आसा आमी आयज तुमचे कडे तुमच्या माध्यमांतल्यान जें कितें आमकां खबर आसा ताजेर तुमी कितें सांगता CM कंटिन्यू असो अत्यंत गरजेचें आसा बरी गजाल आसा कंटिन्यू ना त्या संदर्भान कांय चर्चा जाल्ली ना आनी ते हायकमांड आयले आसा ते डिसायड करतात सो तुमी तेंच सांगला की CM कंटिन्यू दवरचो CM कंटिन्यू आसल्यार खूब बरें जातलें न्ही म्हणजे ट्रिटमेंट चालू आसा आयज ना फाल्यां तें बरें जातलेंच न्ही ट्रिटमेंट चालू आसा